संकल्पनेन आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आमचे डायनॅमिक सीएम यांचे इनिशिएटिव्ह आशिल्ले की प्रत्येकान एक झाड लावचे म्हणून. आणि हे झाड कित्याक लावप तो मुख्य उद्देश कितें तर आज तुम्ही जी तरुण पिढी आसात ते भारताचे पिलर्स आणि हे पिलर्स जेन्ना सारखे आसतले ह्या पिलर्साचे दोनूय हात जेन्ना सामके चलतले ह्यांची सगळी बॉडी जेन्ना सामकी चलतली तेन्ना हे पिलर खंय नष्ट करतले एकच आमी करपाक जाय की आमकां शुद्ध ऑक्सिजन मेळपाक जाय. शुद्ध जर ऑक्सिजन आमी घेतले जाल्यार झाडा शिवाय पर्याय ना. आयज कितलींशीं झाडां नष्ट जाल्ली आहा कन्स्ट्रक्शनान आनी आयज ती लावणी तुमकां ऑक्सिजन मेळटली. आर्टिफिशियल ऑक्सिजन आमकां हॉस्पिटलांत मेळटा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. ती आर्टिफिशियल ऑक्सिजन कितले दीस चलतले कितले दीस ना हे प्रत्येकान आयज विचार करची गरज आसा. म्हणून एक संकल्पना केली सरान आमकां रिस्पेक्ट दिवन हांगा आपयले आमी आयले वनमहोत्सव केलो. सो झाडां प्रत्येकान हांगा स्कुलान लायली म्हणून झाडां लायतली विशयी न्ही तेंची जतनाय करप तितूच गरजेचें आसा. आज आमी झाडां लायली वनमहोत्सव सांगलो आमकां गव्हर्मेंटान सांगलें तशें काम पावना. आनी एक झाड लायलें तुमी कदाचित खंयच्या एका भुरग्यान तें जगोन मेन तितली उमेद तुमकां जाणटली पळय तातूंत तुमकां तुमच्या मनाक बरें दिसतलें. एक स्फूर्ती येतली तुमकां आनी ही स्फूर्ती जर जतन करतले न्ही तर झाड लावप हें निश्चित करता. असो की जाणटे म्हणून हांगा येना केन्ना चलयता भुरगे येवपाक जाय गाडी चलोवपाक पण गाडी चलोवपाक येता न्ही ती आपूण केन्ना चलोवपाक जाय ही खबर आसपाक जाय. तुमकां गाडी चलोवपाक येता बरी गजाल ही येवकय जाय ना म्हणिना. पण आयज जग बदल्लें. आयज तरेतरेचे ऑफेन्स घडटात. आयज भुरग्यान गाडी चलयली न्ही भुरग्याक ती कदाचित मजा दिसता पण तेची सजा आमच्या पेरंट्सांक मेळटा. तेची सजा ज्याच्या नांवार गाडी आहा पळय ताका मेळटा. कारण तुमी मायनर आसात तुमचो कांय दोश आसना जो पर्यंत तुमकां 18 वर्सां जायनात पळय तो पर्यंत तुमकां दोशी तुमकां कोणूच म्हणचो ना. पण ह्या तुमच्या मजेसाठी पेरंट्साक दोशी केले वयतले. आज मायनर भुरग्याक एक्सिडंट जायत मायनर भुरग्यान गाडी घेवन गेल्यार कदाचित 3 वर्सांची पनिशमेंट आसता. कदाचित तेचे फॅटल जाल्लो आसत आनी तुमच्या पेरंट्साक लाखांनी पयशे भरचे पडटात. क्रिमिनल कोर्ट म्हणून हांगा आसा. जेन्ना एक्सिडंट जाता प्रत्येकाक एक्सिडंट जाता पळय मायनर इंजरी जायत जाल्यार 1.5 लाख रुपया मेळटात. ग्रिवियस इंजरी जायत जाल्यार ताका हेवी एमावंट मेळटा लाखांनी मेळटा. त्या भायर फॅटल म्हळ्यार मनीस मेलो तुमच्या एक्सिडंटान जाल्यार तुमकां तुमच्या पेरंट्साक ते भोगचें पडटा आनी इन्शुरन्स कंपनी दिना. म्हणून प्रत्येक जाणा अवेर आसपाक जाय. इवन तुमी जेन्ना तुमच्या पेरंट्साक वयता सपोज 2 व्हिलरीन वयता 4 व्हिलरीन वयता तर तुमी सांगपाक जाय हेल्मेट घाल हा 2 व्हिलरीन गेले म्हणून 4 व्हिलरीन गेले सांगपाक रेडी सीट बेल्ट घाला. कित्याक एक्सिडंट केन्ना जातलो केन्ना ना पळय कोणाक खबर आसना म्हणून ताका एक्सिडंट नांव दिल्लें आसा न्ही. पूण आमी भितर अवेर आसपाक जाय फक्त. आनी गाडी चलयतना फक्त स्टेरिंगेचेर लक्ष आसपाक जाय. बाकी खंयचोच विचार आपल्या मनान येवपाक जायना. तुमी गाडये फाटल्यान बसता आसतले बापायचे बसता आसतले रिलेटिव्हचे बसता आसतले कदाचित ते ओवरटेक करतात पळय आनी एकदां कशें जाता तुमकां कोण तरी ओवरटेक करून वयता. तुमचो पेरंट आसतलो किंवा फ्रेंड आसतलो पळय तर तुमकां ओवरटेक केलो म्हणून आनी तो ओवरटेक करतना फुडें वयता. एक्चुअली कशें आहा तेणी ओवरटेक केलें तेणी वायलेशन केलेंच पण तुमी ओवरटेक करून वयता पळय तेच्या खातीर फाटलो येता आनी फास्ट आनी एक्सिडंट जाता. हे घडचें न्हू म्हणून प्रत्येकान आपल्या मनान विचार करपाक जाय की आपूण जेन्ना घरासून भायर सरता तेन्ना आमची घरा कोण तरी वाट पळयता. आपूण जेन्ना भुरगे म्हणून पेरंट्सार बसता फाटल्यान पळय तेन्ना पेरंट्साची जिम्मेदारी आहा. एकदां पेरंट्सांक गाडी फास्ट चलयल्यार भुरग्याक मजा येता ताका सायड मार म्हणटा न्ही. आपल्या मनान जे भावना आसतात पळय ते व्यक्त करपाक रोड न्ही ते व्यक्त करपाक घर. आतां हे घरान जेन्ना आमी सुखरूप रिटर्न येतले पळय पेरंट्स तुमचे रिटर्न येतले तुमचे रिलेटीव रिटर्न दितले पळय तेन्ना ते गाडी चलयल्याची मजा आसता. पण तुका सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता चड टायम घेयना कित्याक सकाळचे तुमी आसा तुमचे लेक्चर चुकता चड टायम घेयना. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की वनमहोत्सवाचो जो विचार आमी संकल्पना केलेली आहा पळय सगळ्यांनी घेवची आनी ट्रॅफिक रुल्स हे सारखे तुमी वेवस्थीत पाळटले. तुमी पाळटना तुमच्या पेरंट्साकय सांगतले आनी सपोज तुमच्या ह्या अवेरनेसान एक सुद्दां हे तुमच्या पत्रा देवीचे धारगळ मेरेन एकय एक्सिडंट जायना तुमच्या लोकलाक तेन्ना हांव म्हणटलो हांगा येवन हांवें कितें तरी सार्थक केलें म्हणून. हांव प्रिंसिपल तुमचे नरेंद्र सराचे कौतुकाय करता आनी आभारय मानता की तेणी आमकां मोपा ट्रॅफिक जाल्यार हांगा आपूण 2 शब्द उलोवपी बद्दल. म्हाजो सहकारी स्टाफ तुमकां डिटेल सांगतलो ते तुमी आयकून घेयात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.